स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वासरीच्या आईच्या एपिसोडाक हांव सगळ्यांक स्वागत करता आणि रांदप करचे मस्त सुलभ जाला म्हणून हांव लेखता ते मात्र अशी बशील कडेन जायना आमगेल्या नम टीव्हीरी चलचित चली ह्या प्रोग्राम एवरी ट्यूजडे 7:30 येता आणि ताजोटूची यूट्यूब यूथ ऑफ GSB पेजारी आमगेल्या सेम टायमारी चलचित चली ह्या प्रोग्राम सगळ्यांनी पळोवन रांदप सुलभ येरी कर्तव्य चुका म्हणून हांव निमगून घेता आईच्या एपिसोडाक आमगेलो गेस्ट जावन आयल्याची सुजीर वंदना नायक हांनी आजी हांकां खंयकी पळयला म्हणके दिसता म्हणून तुमी लेखच्या पुरोची खंडीत जावनूय हांनी मंगळूरांत वर्ल्ड फेमस म्हणून येता इता म्हळ्यार हांगेले एक 1 ग्रॅम गोल्डाचे ज्वेलरी शॉप आसा म्हळ्यार तांचे ते मोबाईल शॉप पुरा कडेन वता सो एवरी तेर जो ऑल GSB प्रोग्राम्स आंतू प्लस कार्तिक पुनवे वळारी तुमगेले विटोप देवस्थाना सप्ताह वळारी प्रत्येक कडेन हांकां आमी पळयत आसताची सो हांगेले टॅलंट्स इतलेच म्हळ्यारी ते सांगूक म्हगेले वर्ड्स ना एक कुकिंगांतूय आसाची प्लस एक 10-15 वर्स फुडें तांकां ऑर्केस्ट्रांतू सिंगर जावनूय तुमी पळोवन आसता पुरो सो इतली पुरो टॅलंटेड पर्सनॅलिटी आज आमगेले वासरीक आयल्याची आनी कसं की लायक इनोवेटीव डिश करून दाखयत आसाची ते कसं म्हणून आमी तांकां निमगुया सो कसं ते तुमगेले पनीर पुलाव करता म्हणल्यार हांवें म्हळ्यार पुरो जन जिंजर गार्लिक पेस्ट ह्या त्या यूज कोण करताची बट केलाव जन ताजी एक स्मेल तितले एक लायक आसा सो हांव जिंजर गार्लिक पेस्ट घालनातिले ओनली ऑनियन मागीर विदाउट एनी वेजिटेबल्स सो पूरा वेजिटेबल घालून करतात ना ओनली बटाणी आनी पनीर मात्र घालून हांव यूज करून आयची पलाव करून दाखयता आसा बट सिंपल जावन स्टँडर्ड टेस्ट आसा सो तुमी युजली करची तसलेची तुमगेले ओन जिंजर गार्लिक पेस्ट मस्त जन जायना म्हळ्यार विषय वय एक तो तांदूळ प्रिझर्वेटिव्ह आणि ताजी घाटू मस्त जनाक लायक करनाची ते नातील एक पुलाव कोरेत म्हळ्यार एक नवे विषय सो लेट स्टार्ट कसं पुराय जावं का हाका पनीर पुलाव करच्याक जावक जल्ले आयटम्स कोकोनट ऑयल तूप जीरे तर्नी मिरसांग पान काजू बियाणी ग्रेप ड्राय ग्रेप ऑनियन मागीर हांव हांगा एक 5 to 6 आयटम पावडर्स घेतला म्हळ्यार हळदी पिट्टी मिरसांगे पिट्टी कोथंबरी पिट्टी गरम मसाला पुलाव मसाला आणि बिर्याणी हे प्रो ऑप्शनल सो हे दोन इंतू खंयचे एक जलारी घेवेत कॉरियंडर लीफ आणि पुदिना लीफ आणि जीव बटाणी पनीर आणि बासमती राईस सो या पिट्टी पुरा स्तुती मसालाचे कशी येतात तुमकां ताजी टेस्ट भारी लायक ना सो आता मी त्यांची पुलावा यूज करून कशी आस म्हणून टेस्ट हांव करता पळया ओके सो कसं पुराय जावं का तुमकां ते मेथड कशी स्टार्ट करूक कुकरार करता सर पुलाव सो इजी इन्स्टंट फास्ट येता वय ओके कुकर तुम कुकर दिता ओके सुरे तेल घालचो वय तेल आणि तूप ಒಟ್ಟು करून घाल वय तेल तूप ಒಟ್ಟು करून घालचे मागीर जस्ट हीट जावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ हीट करचे सो तुमगेले ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग ते पुराय इथे तुम्ही तितले एक गॅप दिले मध्ये 15 इयर्स वय म्हळ्यार हांव कर्नाटक संगीत केला ज्युनियर केला बट म्हाका एग्जाम कंप्लीट करूं जाय न्ही हेल्थ इश्यू आयले सो मागीर ते ब्रेक जाल्ले मागीर हांव डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रा फिल्डा जॉइन जाल्ली ते एक 4 to 5 years काम केले हेल्थ इश्यू निमती तुम्ही म्युझिक उकला क्लासेस ब्रेक केले एग्जाम दिवची ब्रेक केले हां ज्युनियर केला वय एग्जाम दिनी सो मागीर वर्डीक जाल्ले आफ्टर दॅट चेडू वय मागीर बामणालो टू बिझनेसांत इनवॉल्व जाल्ली सो टोटल बिझी लायफ जाल्ले म्युझिक फील्ड सोडल्यात आफ्टर लॉंग टाइम वापस हांव म्युझिक फिल्डा भितर येवंक स्टार्ट करता म्हण लेखला सो पळोवक सो हून आसा तेल आनी हाची मिक्सचर वय जिरे घालचे गॅस फुल सान आसा न्हू तरणी मिरसांग तांतू घाला जिरे न्ही तरणी मिरसांग दवट फर्स्ट तुमकां पर्सनली जावन जिंजर गार्लिक पेस्ट इश्ट ना म्हणून हे एक ऑलरेडी हांव जिंजर गार्लिक पेस्ट घालून करता सर पुलाव बट त्या ओवर ಸ್ವಲ್ಪ घाट अशें फील जाता म्हण एक दीस विदाउट जिंजर गार्लिक पेस्ट पुलाव कोण पळयले म्हाका त्याची बेटर म्हणून दिसले सो हांव त्याची कंटिन्यू केल्ले बट कोणी घरकडे येयले दिलं तांकां हे मस्त लायक जालें
हांव आयकली तुमगेल वॉयस आनी पुराय मस्त लायक असं खंडीत जावन Thank हे you. टॅलेंट एक वेस्ट जावचे ना जे आनी आमगेले आतां GPL येता सर फेब्रुवारी वय. 14 ताका वय 14, 15, 16 3 दीस GPL तू आमगेले स्टेज ओपन असता ते खंडीत जावन तुम्ही परफॉर्म करता आनी ते Sure. फ्युजन बँडान तू ऑपॉर्च्युनिटी आसता खंडीत जावन सगळ्यांक सो तुम्ही थंय येताच म्हणून हांव लेखता शुअर मिरसांग चिके भाजून घेवं का वय. ना मागीर या पुराय घालचे वय आता हांव ड्रायफ्रुट्स घालता हे द्राक्ष घाल्यार चिके रिच फ्लेवर येता ना वय. आणि युजली घालतात की कोणी येता ना गेस्ट युजुअल पुलाव कशें करचे घरकडे करता हांव इशी करता अशीच वय म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ करताची ಟೊಮೆಟೊन ते अंबसाण अंबसाण आसता आसता. सो त्या अंबसाणी या स्वीट अँड या अंबसाणी ಒಟ್ಟು जावन मेळटा म्हूण सांगून ಕೆಲವು ಚೆಂಡು ಹಸಿ ಖತಾಚಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಜಲ ಹಂಗ वय. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲೆ ಬದಿಂದವ್ರ वय ते ना तू अंत लायक लायक येता त्या म्हळ्यार येन तू फ्राय जात ना जस्ट रोस्ट जावन येता सो लायक जाता आता ऑनियन घालता तुमगेल फॅमिली जो कोण लायक सपोर्टर्स दिसता ना पुराय तुमगेले ऑर्केस्ट्रा जो वच्चे हक्का तक्का हा आनी हांव जस्ट न्ही आनी हांव म्हळ्यार आतां नेक्स्ट दिवचे तुका डिवोशनल प्रोग्रामाची स्टार्ट करता म्हण आसा Okay. सो आणि तुमगेले स्टॉल वच्चे येवचे ते पुराय तुमगेले ओटूची तुमगेले बामणाके पळयला युजुअली ओटू वय असता वय ओटोची ओटो स्टॉल्स ते कशी तुमके काय आयडिया येईल की 1 ग्रॅम गोल्डाचे शॉप एक स्टॉल्स घालता राबू येते म्हणून म्हळ्यार अशी प्रोग्राम येताना हांव खंयच्याडी फर्स्ट एक प्रोग्राम आशिल्ले फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा वेट ऑफ देवस्थान तेन्ना सप्ताह आनी कसं नाही पुरो सप्ताह प्रोग्राम स्टार्ट आशिल्ले एवरी इयर जाता आशिल्ले बट स्टॉल म्हूण कसं नाशिल्ले बट हांव हांगा येवन उलयलें आसा अशें स्टॉल कोणी दितालो आसा बाय अशी तशी म्हूण सांगून विदीन 1 to 2 year हांगा स्टॉल स्टार्ट जाल्ली मागीर नरेशनान ते स्टॉल हें करचे एक अरेंजमेंट पुरो सगळ्यांक केलेलो आसा सप्ताह वेळार सो नरेश अण्णाक ह्या मुखांतर हांव धन्यवाद सांगूक इश्ट पावता ते एक व्हड एक काम ते Really. पुरा जनाक एक पळय अवकाश दिवचो वय वय खंडीत खंडीत युथ ऑफ GSB जाल्यारी प्रत्येक एक अवकाश दिता आसा आमगेले समाजा म्हणटना तुमकां मस्तू आनी काही चड प्रोत्साह मेळटा खंडीत म्हळ्यार भंय आसा ना इवन स्टेज फियर जो कसले जो आशिल्ले पुरा युथ ऑफ GSB तो ते एक टायपाचे प्लॅटफॉर्म्स दिला दूर जाता वय म्हणटना तांकां ते एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या वरी जाता फील्ड दिला अशें एक प्रॅक्टीस आसा पळय तू पुरा स्टेज फियर पुरो वच तशी वय मस्त नमना समर कॅम्प्स आहे पुरा जाता आसता ताता चेडवाक पुराय तशें एवरी एज ग्रुपाक कसले ना कसले चलता आसता वय खंडीत खंडीत ओके सो आता नेक्स्ट ಮತ್ತೆ हे घाल नंतर लीव्स घालता आसा ಅಂತೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಲಾನಿ ಉದಿನ ಪಲ್ಯ ಒಟ್ಟು ಹಾವು ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಂದ ಬರला ओके चढावत जाऊन आम्ही लास्ट घालताची हे अंत भाजी वय भजीतना घालचे म्हळ्यार अतिशय घालीत की पुलाव पुरा रेडी जावन जातरी मागीर फायनली आका चॉप्स करून ऍड करू येता बट हांव एनी टायम एश कोन आजी ओटो फ्राय करचे ते एक फ्लेवर समथिंग डिफरंट येता त्याची भाजून करची फर्स्ट टाइम पळोवचे युजुअली पेस्ट करून जो लास्ट घालचे प्रयत्न वय आता पुरा पिट्टी घालता थोडी हळदी पिट्टी वय थोडी मिरसांग ते तरी मिरसांग घाल्यारी मिरसांगे पिट्टी थोडीची एक ಸ್ವಲ್ಪ कलर डिफरन्स येऊ चान्स असता आणि एक थोडीची कोरिएंडर पावडर मागीर गरम मसाला म्हळ्यार तो चक्के लवंग या ते हांव खंयचे यूज करनी म्हळ्यार चेडवांक आनी करता ते तोंडा चाबू येवचे अनकम्फर्टेबल फिलिंग सो हे डायरेक्ट पावडर घाला रे तुका ते जगत ती पडना म्हणून डायरेक्ट पावडर घालचे फर्स्ट त्या बदीन काढल्यावर म्हणून इथे तुला पुलाव वय 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 चेडवां ते पुलाव दिल कुडले वेस्ट जायना तू एसल पुलाव केलस आता सो चेडवा तुम्ही स्टॉल आणि जाऊन येऊन करचे म्हणतात पुलाव एक लायकी वय वय इजी डिश सो रप्पा कोण जाल्यार एक खाव येता
आता जीव बटाणी घालतस पक्कनी ना ಮುಂಜಲಾರಿ पुढ दिवस तिंब ಒಂಜಲಾರಿ ಬಟಾಣಿ ಅಜ್ಜೋಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ವಿಸಿಲ್ ಕಡ್ತಂತ ಬಾಯ್ಲ್ ಜತ್ತಾ ಬಟ್ ಜೀವ್ ಬಟಾಣಿचे ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಾನೈ ಇವನ್ पुलाव परंबोळी जलारी लायक येता आता ते येऊच्या सुरू झाला मार्केटात वय 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 एव्हरी सीजन असा ना ते कंचे बटाणी नाही नाही हे घेतील की ते सांग काणू वय वय सांग हाणू सोल्लो आम्ही फ्रिज रेडी करचे मस्त लागले वय एनी टाइम पुलाव जावक जलतन रप्पा काढल्या घालल्या तशी आता व्हेजिटेबल आणि कसं नाही यूज करतात ना ओनली बटाणी आणि पनीर मात्र घालता असं गुर चढला जाल्ल्या म्हणा पनीर ಸ್ವಲ್ಪ वय चेरडू वांक ऑलमोस्ट पनीर मशरूम आयटम लाईक असतं ना सो नॉर्मल पलाव म्हणा चिके चेरडू वांक तितले तशी असता बट पनीर पलाव म्हणताना ಸ್ವಲ್ಪ इंटरेस्टेडली खाताची सकाळ स्कूलला वताना आणि इझी रेसिपी तुका जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी कोण दवरी त्या पर काम चढ जाता इझिली जाता मग अशी लेची पुरा आयटम आणि त्या पुलावाची पिठी आणि बिर्याणी पिठी अगती ना अगत पुलाव पावडर घाली येतं गरम मसाला वय गरम मसाला घालनो पुलाव पावडर घालल्यार एक टेस्ट येता बिर्याणी मसाला ऑप्शनल म्हणजे घाल का म्हणना बट हांव यूज केले आता मी राईस घालचे राईस हे कितले 10 मिनिट्स पुणे सोप केला की वय एक 10 मिनिट्स न्ही ऍक्च्युली कसं म्हणणार हांव नॉर्मल जावन सोप कोण दवरते जस्ट एक उदका भितरी गलचे तज्ञ काण सैड अद म्हणजे ಕೆಲವು ಜನ ತಿಂಬೋನ್ ಗಾಲ್ನು एक 10 मिनिट तिंबयताचे उदकान तुची मागीर ते ड्राय करताचे राईस आम्ही कसं केला म्हणत अशी निस्ता डायरेक्ट निस्ता इला आणि घालला काय काय ना प्रॉब्लेम आम्ही इवन घरकड तशी करचे हँडल विथ केअर जाते बासमती तांदूळ पनीर म्हणताना वय इन्स्टंटली जात की म्हणा ऑलमोस्ट आणि उद्या घाले द्याल किती ना वय झालं कितली विजिल कर का ओके पाना कितली विजिल एक विजिल की 3 विजिल करचे 1 to डबल उद्दाक घाल मीठ घाल एक कटकट करचे 3 विजिल करचे जल पीस पनीर पुलाव रेडी जात एक कप्पान तो राईस घेतील कप्पान तुची डबल उद्दा वय आणि 3 विजिल करेक्ट वय वय एक्झॅक्टली डबल वय उद्दा घालून यात सोप केलेलं आणि करना असेल निमती कसले डिफरन्स असतं की रेसिपीन तू बट हांव करणं शिकरचे सो म्हाका कसले डिफरन्स कळनी स्टिफ आनी जावन परफेक्ट असता म्हणजे ओवर उद्दा पिल्ला म्हणके आनी जायना स्टिफ बिर्याणी टाईप आनी कशी असता आता रेस्टॉरंट टाईपान पुरा तशी येऊ का म्हणून जाला तुका नाही म्हणून जाला एक 1 to डबल आपशी एक चूर एक्स्ट्रा एक 1/4 ग्लास की घाली येता वय आता मीठ घालचे मीठ टेस्ट कोण कशी पळचता कशी कळतं त्या करेक्टच म्हणून म्हणजे अंदाजार घालचे मागीर ते उद्दा टेस्ट केल्या रे वय उद्दा टेस्ट करताना उद्दा कितले मीठ करेक्ट परफेक्ट अस म्हणून जाल्यार पुलावा करेक्ट अस म्हणू लायक उद्दाक ಸ್ವಲ್ಪ करेक्ट उणे मीठ अशी फील जाला रे घाली येते थोडेची कसं म्हणणार मागीर ओपास ऍड केले म्हणून जाल्यार रे उदका पशी चंदूल के चप्पी जात की म्हणून ते मीठ चढ जात विना हा मागीर तुका एकदम टेस्ट हे जाता सो इतलेची बंद केला रे ओपन जाताना पुलाव रेडी असता हे कटकट काढचे आणि 3 विजिल मारचे जल ओके इन्स्टंट पुलाव या मॅगी पशी सुलभ झाली की जल ऑफ करते वय ओके कुकर रबले वय साऊंड यूज रबले म्हणजे ओपन करेत ना वाव लाईक ते शीत की शेवई म्हणून कळना ते तांदूळच पडा मस्त लाईक असं आणि ते परफेक्ट क्वांटिटी डबल 1:2 घालची म्हणारी वय करेक्ट चंद येला आणि पनीर कसं नाही जाईना पडा ब्रेक जायना ना मग ते एक डाऊट असेल म्हणजे युजली आम्ही रसगुल्ला नाही करताना ब्रेक जाता आहे मला म्हणतात कसं नाही जाईना ओके भारी चंद जाला पळोचा एक बिर्याणी टाइप वय सो सर्व करचे गल्यावा ओके जस्ट इन 3 विजिल्स वय मॅगी पशी सुलभ म्हणाल वय आहे गड भितर झाला
एक पियाव कट्टनी काम म्हणा कसं लागतो चढ म्हणणारी काय ना जस्ट एक वय पियाव कट केला जाईल तितलेच आणि पनीर एक क्यूब्स बटाणी हे सॅलड आहे तुम्ही कोरनाला ते कसा प्रयोग आला तांदूळ कुकुंबर आणि टोमॅटो मात्र ऑनियन घालू ना पण ऑनियन तो ऑलरेडी असतं सो त्या ऑनियनाचे जे ओव्हर या नका म्हणून सांगून कर्ड आणि या मात्र पनीर पुलाव विथ सलाड रेडी टू ईट खाऊन टेस्ट पळून एक सांगका म्हणून नेमून घेतो पळयतना कळता मस्त त्या शेवईशी ज्याला तांदूळ पुरयताचे चंद कंचे म्हणाले तांदूळ यूज कोहिनूर बासमती सो ಸ್ವಲ್ಪ कण टेस्ट कोण पळयता शुअर मागीर लायक ऑलवेज एक सना ब्रेक घेतची आम्ही या बैसून पुराय ओटू खा पनीर पीस येला मध्ये एक जो टेस्ट करनाशी इतले लायक परफेक्टली कुक्ड पुलाव विथ सॅलड सॅलड हे मस्त लायक जाला ते सांगेल वय ऑनियन घालनाचे खाली कुकुंबर आणि टोमॅटोचे फ्लेवर्स मस्त लायक मेळटा सर मस्त लायक असं इजी असं रेसिपी खंडीत जाऊन ट्राय करूत मॅगी करची बदलाक हें करायची हेल्दी समचुअस आणि न्यूट्रिशियस चेडवांक मस्त लायक जाता आम्ही वेगवेगळी हें फिनिश करताची तुम्ही एक सना ब्रेक घेयाची आम्ही एक सना ब्रेक घेताची सी यू आफ्टर द ब्रेक Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9863 99007. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक श्रुती मसाला आमगेल वासरी अपास हांव तुमकां सगळ्यांक काही स्वागत करता आमगेल लोटस वंदना नायक सुजीर आतां एक लायक हुनू पुलाव विथ सलाड खावन सदां पोट भर जालें जाल्यार आनी काही थोडे जाग आस म्हगेल्या पोटान तूं आनीक एक कसो डिश म्हणून आमी तांगेल्या रिमगुया कसो ते नेक्स्ट पोटॅटो चिल्ली मसाला म्हणून ते कारवार स्टायला तकड करता जाल्यार कारवार स्टायल ते सो त्या टायपार तांणी नॉनचे म्हणून सांगताचे बट हांगा ते चिल्ली मसाला म्हणून म्हणयात तशें नवें नांव दिलां वय एक्झॅक्टली बेबी पोटॅटो यूज कोण करचे भारी टेस्ट जाता हे पोळे वेरायटी ताका पुरो लायक जाता साईड डिश वय नाही म्हणून जाल्यार तुका टेस्ट दाल रायस आनी सायड डिश ऑल्सो लायक जाता सो आता आमी कोण पळोवया कशें म्हणून पळय कसं पुरय जावं ताका नाल्ला तेल सासामा मेथी हिंगा पावडर हळदी पिट्टी मीठ बेबी पोटॅटो आणि चिंचाम घालून ना ताजे बदला हांगा लिंबी यूज करतास आणि चिल्ली पोटॅटो शिजवून पील करून घेऊ का वय फर्स्ट कुकरांत एक 2-3 विजील मार न्हू ऑलरेडी साल न्ही काणू रेडी करून दवर न्हू दवन सोडचें वय हांव दवरलेलें हाडला ऑलरेडी आनी तूं म्हळ्यार मेन कसं म्हणून म्हळ्यार मिरसांग ऑलरेडी तिंबो न्हू पेस्ट करून घेऊ का तें एक एक्स्ट्रा एक काम आसा मागीर पुरो वेरी सिल्ली आसा तिंबोन वय एक 5 to 10 मिनिट्स तिंबोन उदका भितर घालून सोडचें वय ते वयर पळोवना हांवें तेन्ना काय जालें ते उदक हें घेता वय सो ते डिफरन्स आसा पिट्टी घालचे न्ही ते म्हळ्यार मेळ येता म्हणून म्हणटा ना मिरसांगे पिट्टी घाल्यार ते पोटॅटो वय एक टायप ग्रेवी आनी ते ड्राय डिश एक्चुअली ओके ओके सो लायक जाता कोर पळय ओके ऑन केलं वय ओके तेल घालता
त्याला थोडे Coconut चढते oil. घाल काका कारवार साइड म्हणा साधारण ते आमगेले स्टाईल कोकोनट ऑइल यूज करचे पुरा जण वय 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 म्हणा बरलेले एक उपकरी पुरा आम्ही यूज करचे पशी हाकी थोडे त्यार ಸ್ವಲ್ಪ चढ कलताच वय साधारण सॉन्ग शायद की टेस्ट डिफरेंट वय ऑलमोस्ट तसे येता बट सॉंग तो मी पिया यूज करताचे अंतू विदाउट ऑनियन खाली पण्णांतूची बटाट घालून त्याच्यारी पडेल संकष्टी खाव येस वय 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 आम्ही संकष्टी करताचे पियाऊ लसूण कसं लेना कसं लेना संकष्टी केक तुम्ही ट्राय करूया खंडित जाऊन नेक्स्ट संकष्टी केक ना पहिली दिवस जल्ली मात्र ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟಪಡು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಸಾಮ್ घालता ससाम घालून पटपट येऊन मागीर मेथी घालचे तुमगेले स्कूलिंग चाइल्डहुड पुरा खई जाले आमगे नेटिव एक्चुअली मूडबिद्रे ओके बट आमी एक 20 years बॅक मूडबिद्रे टू हांगा मँगलोर शिफ्ट जाल्लीची सो ताजे नंतर हांगा आसाचे आमी वय स्कूल पुरा आमगेल मूडबिद्रेची वय वय सो ते टुरिस्ट अट्रॅक्शन जावन असेल आमगेले 1000 कंबद बसदी वय 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 ते पुरा वच्चेशील की ऑफर तुम्ही खंय जेवा रज मेळाल तेन्ना नेशकोल वच्चेशिल्ले वय 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 गेस्टान पर गांवन देखून आयले सदां तांकां हे गांवा येताना ते एक वय एक नमने नवे वय तांगेल ते पुरा गांव आसता सल विषय नाही पडे सो ते एक भारी एक वचाक एक आणि ते टाइम पास जालेले कळना सो खुशी जाता मस्त लायक हिस्टॉरिकल प्लेस ते आणि तांगेल ते आर्किटेक्चर मस्त एक आठ बस दिसते मुडबिद्रेन तू मस्त लायक असते विषय हांवें जमकलेली अर्थाक आमकां पिकनिक स्पॉट आहे ते म्हणून ते पंडित रिसॉर्ट पुरा थंय आसना त्याची मुखार जाता वय ससाम मेथी तदनंतर थोडे हिंगा पिठी पण नाम तुझी वय हिंगा पिठी हिंगा पिठी यूज करू का म्हणस की मन नाही नातले रे ना ह्या वय यूज कोरियत हळदी पिठी आता एक विंगड फ्लेवर आहे पुरंबोळू वय ताजे वयर येते हे बेबी पोटॅटो घालचे ओके बेबी पोटॅटो मेळटा जाल्यार ते कसं करचें म्हणून गोतना वय ते आनी काम चिके चड तू ना बटाट सोलोचे टेस्ट वाइज डिफरन्स की एक म्हणून टेस्ट येता म्हणा ताजी हे आजी आयटम सॉंग आजी हे ते प्रकारचे पशी हे म्हाका एक लायक लागले म्हणून म्हाका फील जाले नाही आमगेल हॉड युजुअल पोटॅटो कशी हाक टेस्ट मस्त डिफरन्सेस म्हणून हांव सांगा ना बट तुका पळोवच्याक एक हे चंद आहे म्हणून येतं बेबी पोटॅटो म्हणजे हॉड बटाट्याचे कोरेत कोरियत वय बेबी पोटॅटो बदला तुम्ही आता ना वय सगळे बटाटो शिले पीस कोरनू वय एक अजी 4 पीस कोरनू तशी कोरियत सो तुका ताका नी की मीठ मिरसांग चड घेते म्हणारी सगळे बटाट नवा सो हे एक 1 to 2 minutes अशी ಸ್ವಲ್ಪ रोस्ट करचे हे पण्णाचे भितरी ऑलरेडी शिजयलेली ती मस्त शिजवण ना जस्ट ते ग्रेव्ही एक तक तांदून घेवचे खातीर 5 minutes आमी दवरताची पुरा ते हळदी पिठी आहे ते पुरा तांदूळ भितर पोटॅटो वय वय आता ते मसाला लास्ट घालचे मसाला वाटील मिरसांग लिंबोनो वाटील तसल मिरसांग वय हाका ती दीग मिरसांग मात्र घ्यायची वय म्हणारी दीग मिरसांग घालचे इंटेंशन कसं म्हणारी आमका कलर हाका वय कलर हाका ग्रेव्ही वय चिकनची लायक वय रोस्ट येऊ का वय आता पोटॅटो साक प्रिक कोण दवरला वय ही या कारण आम्ही आता बाटलीन तू फ्रीज दवरेत की प्रिझर्व करेत की यूज करू का अनेक वारा कितले दिसा कसं पेस्ट निमगुच की तुम्ही सगळेच कोरियत म्हणाते की जातरी नॉन चिप कंप्लीट जातरी वय चिल्ली पोटॅटो एक नॉर्मल एक आम्ही अजी भितर घालनो एक प्लास्टिक बॉक्स की कसं की घालनो एक कंटेनर भितर घालनो आम्ही ते एक 2 दिवसांनी खाताना तुका मीठ मिरसांग आणि की आफ्टर 2 days आणि की तुका टेस्ट मेळटा त्याच खातीर ते प्रिक केलेली निमती आणि की वय भितर वेल्यान मीठ मिरसांग लायक घेता
इमिडिएटली खाऊची पशी वय. ते मागीर चिके वेळा वय लायक ताजे खातीर ते प्रिकन न्हू ऑलरेडी वय, दवरचे न्ही म्हणजे मागीर तुका ते भितर खत्तान तुका मिरसांनी पुरो मेळना ओके सो आतां मीठ घालचे तर कितले जावका की तितले एक अंदाजारी शिजयताना मीठ आणि घालू ना सीधा ना डायरेक्ट ना म्हळ्यार यात प्रिकल सिस्टम तुका पुरा मीठ मिरसांग चिंचां पुरो तांतू म्हळ्यार आमचां ताका मेळटा म्हूण ताजे खातीर वय आणि चिके फ्राय केलं निमती वय. पकानी अर्ध शिजिल बटाटो कसले वरला म्हणजे वय. आणि एक ते रोस्ट केलेलं निमती एक तुका फ्लेवर वय, ಸ್ವಲ್ಪ समथिंग डिफरंट त्या घालल तितले आमकां ते ताजी रुच वय लायक वय आतां हांव मसाला आतां घालता आसा आणि ते ಬೌಲಾನ್ तू ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಗಾನು थोडे ಉದ್ದ ताका एक चुरिश्कोन घाली येतं कसले वेस्ट जायना वय ना इवन त्या मिक्सीक लागील पुरा उद्दा वय 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 रगड्यार वाटीतान पुढे रगड्या बोडा उद्दाक म्हण म्हणता शिली मालगडे सारू करता हा हा तशी या मिक्सीचे वय सो एक ग्रेवी येवनो शिरशिला आमगेल घी रोस्टच पळय वय तशी सजत की वय ऑलमोस्ट तशी शे दिसता ड्राय जावन वय सो प्रोसिजर जाली की अजय जाले फायनली तुका लिंबी यो घाल न्हू सर्व कर वय वय पण आनी एक हे आतां ग्रेवी अशी उद्दा उद्दा आसना वय, वय. त्यात एक 5 to 10 मिनिट्स आमी दवर न्हू आतां फायनल लिंबी आतां ऍड करचे वय अर्ध लिंबी हो जाओ का ना हे खोड वय सान लिंबी जाल्यार सगळं घाल सगळो एक लिंबी यो हे हॉड लिंबी यो सो हांव अर्ध लिंबी घेता आसा जल रेडी वय रेडी जालें चंद कलर येयला त्या दीग मिरसांग घालले वय 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 आनी पावडरा बदला ते मिरसांग पेस्ट केला तुका न्हू कलर लायक सो प्लेटिंग करचो वय करी ओके सो पानपोळ रेडी अशी दिसता बेस्ट कॉम्बिनेशन आ जोटू आमी आतां आयडियल कॅफेचेम केल्यार युजली पानपोळ आनी पनीर गी रोस्ट खाताची वय हे एक पोटॅटो चिली मसाला कशें पण पळोवया म्हणल्यार म्हणजे ते चिके वेळान आनी के लायक जावचे पूण वय मीठ मिरसांग घेतली नंतर ताजी टेस्ट तुका लायक कळटा पोटॅटो चिल्ली मसाला बेबी पोटॅटो चिल्ली मसाला विथ पानपोळो रेडी टू ईट सुपर यम्मी कॉम्बिनेशन सी दिसता आणि खंडीत जावन एक पानपोळ्या ओटू आमी युजली रवो वय एक सॉंग तसले करचे एक नवे डिश वय. आमगे वीक्षकांक खंडीत ट्राय करको म्हणून सांगता वय हांव एक टेस्ट करून पळयता मस्त लायक जाला अशी दिसतेस ऑलरेडी त्या बेबी पोटॅटो क्रश करून ताजे जोट्टू दोन खावका वय. चिके हुना असं वय. सगळ्या हांव कशी बेसून पुरे फिनिश करते पानपोळो मस्त लायक जाला थँक्यू आणि ते मेथीचे वय. फ्लेवर्स लायक येतस लिंबी पिळलेली निमती तेव्हा एक मस्त युनिकच टेस्ट कोरून खंडीत जेवण दवरायची तुमका केन्नाय जेवणा ओटू खावच्या काही जाता वय एक दोन दीस दबान केला आणि टेस्ट टेस्ट येता मस्त लायक जाला मस्त थँक्स हांगेले टॅलंट्स सुमार आस आणि तुम्ही मुखार सुनो तांकां सिंगींग स्टेजार वपास पळोवचे आस तांकां खंडीत जेवण ऑल द बेस्ट म्हणटा वपास स्टार्ट करच्याक तांगेले ते करियर एज अ थँक्यू सिंगर सो मच आणि हांग घेवन आमकां इतलो लायक करून एक पुलाव विदाउट जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि हे एक कारवारचे स्पेशालिटी विदाउट ऑनियन आणि विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक खंयचे व्रत जाल्यार आमी यूज करीत म्हणून सांगता वय एक डिश आम करून दाखयला विथ दॅट स्पेशल पानपोळे घेवन आयल्याचे आमगेले खातीर करून मस्त थँक्स आमगेले वसरीक आयलेले का आपास येयाची तुमगेले टॅलंट्स अशी हायड जावचनाचे मुखार येवका म्हणून हांव म्हणटाची तुमकां मस्त धन्यवाद दिता आयल्या थँक्यू सो मच आणि आमगेले व्ह्युअर्सांक वापस हांव सांगची तांची येयाची आमगेले वासरीक प्लॅटफॉर्म यूज करायची आमगेले यूथ ऑफ GSB पेज यूट्यूबारी लायक शेअर एंड सबस्क्राईब करायची आमकां प्रोत्साह दिलेल्या का धन्यवाद थँक्यू फॉर वॉचिंग